11. आयचे मिसांत आमी संपलेल्या जुझे लॉरेन्स फेरांव हाका जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे आत्मे पासत ह्या मिसान मागुया. बेझिल आनी विल्मा लग्ना वरां समोर उमतात तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां देव शुभ आशिर्वाद आनी कृपा दिता ती आमकां घेवंक आयती जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज सेवा धर्मांत आमी सादो काळ सुरू करता. आमचें जिवीत सादें चालतें म्हूण ओळखून सदांच खालतिकायेन जिवंक आमकां देव आपयता. तो जेजू देवाचो पूत सोर पदवेदार तो देव ताचें उतर पदवेचें ताची शिकवण मन उजवाडायतलें आनी ताची सांगणें आनी संदेश जिवीत नवसरपा बदलपाचें. तर मनान काळजान ताजो संदेश घेवया आनी जिविताक लावन जिविताची नवसरणी करपाक ताचोच आदार मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो भयणीया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदीसपरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. Soria Kaguto, Soria Kaguto, Soria Kaguto, Soria Kaguto, Krista Kaguto, Krista Kaguto.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयीन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय, आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीं करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास कोच्च्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पोरवा कोच्च्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयांतोला घाल्योय. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयांतोला घाल्योय जाल्यार ताचे काल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळयना. पूण देवदूतांहून मातसो ल्हान जातोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोलजोलान बोल्लोलो आमी पळयता. देवाचे उदार कशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशांक खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरूंब आनी शेवट जायत्या पुता धुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदतलो देखून तरणाट्यांचे वाटेन ताका चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुला तावन उपजतात. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो. ताची जोमात बोडटा तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेंचेर कितलें व्हडटें नांव तुजें. मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास कोच्च्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पोरवा कोच्च्याक. जबाब, तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आनी तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोला दवरलाय. जबाब, तुज्या हाताच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोवरां रानांतलीं सौजां पोरयान
हेणे तेणें उपतोलीं, वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं, दर्यांतलीं मासलीं, सगळेंच ताचे आदीन केलां. जबाब: तुज्या हाताच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जोय जोय. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जोय जोय. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे सीस काफारनांव पुर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेलो आत्मो बसुल्लो एक मनीस ते वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून मुडे. नाजारेतांतल्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ही आनी कितें? नवी शिकोण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हजे मुखार भाव भयणो, देव उतरान रोसता, उतरान सडयता, उतरान सांबाळटा आनी उतरान सगळें करूंक शकता. ताचें उतर पवित्र, ताचें उतर शक्तीन भरलेलें
ताचे उतर सोडयता निवारता सांबाळटा आनी बरें करता तसलें उतर. ताचो संदेश आनी उतर आयकूंक आमकां वेगवेगळ्या समयार संदी मेळटा आनी सेवा धर्मांत आपुणूच तो उलयता आमचे लागीं. देखून उतर संपयतना कोणूय तो वाचपी जावन यादनीक तशेंच वाचपी देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हूण संपयतात. ताचें उतर आमी आतां आयकलां. सदांच आमी ताचे उतराक वेळ दिवया. ताचें उतर वाचता तेन्ना मनांत घेवया, काळजांत सांबाळुया, तें नियाळुया आनी जिवितांत उच्चारून तें दुसऱ्यांकूय सांगुया, परगटुया. हेंच करपाक तो आमकां विचून काडटा आनी हें उतर मोगान तो आमकां दिता. पवित्र पुस्तकान आसा, सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें आयलो. हो सोब तो देवाचें उतर मनीस जाता आनी आमचे मदें येता, आमच्या जिवितांत ठिकाण करता. तर जेजूचो उतरा वरवीं आनी संस्कारा वरवीं ताचो सांगात, ताची इश्टागत, ताची कृपा घेवया आनी ह्या सांगातान उतरान कृपेन आनी इश्टागतीन सदांच वाडूंक, तें नियाळूंक, उच्चारूंक आनी दुसऱ्यांक सांगून तांकां जेजूशी हाडूंक आनी जेजूच्या इश्टागतीन एकवटान आमी सदांच वाडूंक ह्या मिसान मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया निर्मोल भेट उंड्या सोऱ्याची C26 पेज 39. C26 पेज 39. म्हज्या बाबलीन म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या यादके बोबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र सावूंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन
मागता ते आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पोदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा बकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संसूंक बेतशे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोराची हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां वसत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगोटुया. Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù নবীরে ধরো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण्यो उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सुदारून मेल्यांत
ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोव जळीत मुखार माळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भागून धरून दोता आनी सर कांय तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदका खातीर सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या क्रोजवती पदवी आनी महिमा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें तुजे पुत्रचे म्हाका खबना तुज्या एका चित्रान म्हाका वळखी. कोमण्याच्या वेळार गायन गावया. आमचे मदल्या कोणाक D1 पेज 47. D1 पेज 47.
प्रार्थूया. सोरपदवेदार देवा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार, भागिवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हज्या वाटल्यार म्हणचे. मोगाड बापा, तुझ्या आपल्या दयाळपणाच्या ओछापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या खाडसांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक भागिवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक भागिवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. वसल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी सतस्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक गायन गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. U35 पेज 249. U35 पेज 249. भागिवंत जाल्या आमच्या बाबा, विरोधांत तुजी मजत भावो. साक्षी दिवंक जेजू आवार्थ पोसूंक पुरबेर मोर आमकां जागो. बिळामूक चलूंक तुकोत कितें तुका पूज बळाय बुजोड सोडून. बिलोल्यांक बिलक्यांक इशांक वयल्यांक फावोडांक शांती भोगूंक समोर.